कोविडाची तिसरी लाट येवपाची आसा आनी ही भुरग्यांक चड करून घातक आसा म्हण अदमास सगळे कडेन उक्तावप चालू आसा। कोविडाची तिसरी लाट आयल्यार सुद्दां तांकां तोंड दिवपाक आमी तयार आसा अशें मुखेलमंत्री सावंत हांच्यांनी विधान केलां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। कोण म्हणटा थर्ड वेव येतली, कोण म्हणटा थर्ड वेव जर आयली जाल्यार बिलो 18 एज ग्रुपा खातीर ती चड अफेक्ट जावंक शकता। आमी सरकारा कडल्यान जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती 100% म्हणजे खंयसरूच कमी पडचे ना। मागीर ती एक्सपर्ट कमिटी आसूनी, टास्क फोर्स आसूनी, ट्रेनिंग फॉर द डॉक्टर्स आसूनी, ट्रेनिंग फॉर द नर्सीस आसूनी, म्हणजे ह्युमन रिसोर्स ट्रेन करपाचें आसूनी, इक्विपमेंट घेवपाचें आसूनी, PIC आसूनी, NICU आसूनी, सरकारा कडल्यान 100% तयारी आमी पुराय कंप्लीट केल्ले आसा। नाव इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल। लोकांची जबाबदारी आसा आमी कितें करतले आनी ताकाच लागून डॉक्टर बोरकर परत परत सांगता आमचे इलिजिबल वॅक्सिनेशन घेवपी भिचे 10,75,000 लोक आसात। भितरले 8 लाख आनी ऑड फिगर हांच्यांनी पयलो डोस घेतला। आमचो टार्गेट आसा की 30th ऑफ जुलय फर्स्ट डोस कंप्लीट करपाक जाय।